Jesus apaita bukan makapolita paigenta chatogeta patkamoji bokshita Jesus, 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 Jesus. Jesus makapaita bukan makapolita bengenta jatogeta patkamoji bokshita Jesus, 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 Jesus. Satana ketidukan Burtana Somyakulo Martana Kais makawunena Chilian kanggal Zatana ketidukan Burtana Somyakulo Martana Kais makawunena 예수분 아빠의 아마가잖아 예수 बोहाबर भाई जे नाव दे वर्ते नाव अंजाल नाव आपका दिल है जेसु छे जेसु ओए बड़ा तुम जा कल से जा गुना है तो जेसु दुनिया तुम जो वेट करो ना
अंतराळच्या तू आयलो जावन आसाय तुझे ते सत्यवन नाव ओ powerful name of Jesus. Jesus, we thank you, we praise you Jesus. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 hallelujah. मगेचे भाव भयणीनो, जेसून आमकां आपयला, जेजू आमकां आपयता. जेजू म्हणटा आसतना व्हरत्या मोगांत आमी व्हरता. तर मगाचे न्हू तकली आमची बागोवया, नमस्कार करुया आनी वंदन आमी करून आमच्या जेजू मुखार सरपडुया. येया नमस्कार करूया, येया खर्या वयतस दुनियाक येया नमस्कार खर्या दुनिया नमस्कार करूया, आराधन करूया. ये आराधन करूया, ये आराधन करूया, दुनिया. एक गडीभर त्या सक्रामेंतान उंड्या रुपया आसल्या जेजू थंय तुमची दिश्ट घाला मोगाचे नांव. तो जेजू आमच्या मुखार आसा, आमच्या मदेगात आसा, आमच्या सव्या आसा, म्हजे सांगाता आनी तुमचे सांगाता. वर्त्या तरान राज करूंक आयलो जेजू, ताजे येणे आमकां वर्त्या तारकाचे देणे जावन आसा. आनी वस्तू जेजू म्हणटा आसतना हळी की बरेंपण आमचे थंय जाता. त्या देखून आमी म्हणटा जेजूचे नाव वर्थे नाव, जेजूचे नाव ते बोवा परबाईचे आंजाळ नाव, ते जेजूचे नाव गनादीक नाव. कित्याक त्या नांवांत आसली सकत वर्ती, वर्ती सकत आसली मोगाचे न्हू. आनी ह्या सक्तेंत पातयेले जायते जाण आसा ते वांजेलांत आमी पळयता उपरांत. आनी ते वांजेलांत आसले ते हरयकलोय जेजूचे नाव तांकां कळीत आसले. दे न्यू द पावरफुल नेम ऑफ जीसस. जेजूचे नाव आमी काडटा आसतना, जेजू म्हण आपयता आसतना तांचे थंय जावची ती बदलावण तांणी समजून घेतल्या. देखून जेजूक मेळचय, जेजून म्हजे मागणे आयकचय, जेजून म्हजो ताळो आयकचय. जेजू म्हजे लागीं आयलो जाल्यार आनी हांव ताचे लागीं गेलो जाल्यार हांव सुडका जोडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, संपंतरान जेजू ह्या दोनपरांच्या वेळार आमचे सांगाता. एक घडीभर आमी नियाळले तरी येत जेजूच्या वर्त्या नांवांत कितलेशे जाणांची सुटका जाल्ली. जेवसर पळोवन धांवतले तो वेता आसतना थंय कोणी रावनातले. कित्याक असले नांव कोणें आयकोंक ना, कित्याक सक्तेवोन नांव तें. आनी आज आमी पळयता मोगाचे न्हू, मातेवाच्या वांजेलांत तुमी पळयलें जाल्यार जेजूचे स्नान दीक्ष, स्नान किंवा जो हातान घेतिल्लें तें स्नान तो घेता आसतना पवित्र आत्मो ताचे वयर देंवता. आनी थंय आमकां उद्गार मेळिल्लो जावन आसा, हो म्हजो मोगाचो पूत हाका मानवला. म्हजो मोगाचो पूत. बाप म्हणटा हो म्हजो मोगाचो पूत. असल पुता सांगाता आसचें म्हजें आनी तुमचें वर्तें भाग मोगाचें न्हू. हे जायते फुडें आमी चिंतिना ह्या एका देण्याद्वारे आमचें जिवन आज कितलें बरें जालां. हे जेजूचें येणें
आमच्या जीवनात आम्ही संपूर्ण बघले तरी तो उल्हास आणि संतोष आम्ही वर्णवूंक साध्य त्या देखून जायते फुडें आमी कितें करता आमी चिंता आमी आराधना गायले दळा आमी आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे वळवळे आमचे खळवळे ते सगळ्यांक आसात हर एका मनशाक आसात एका दोळा ते नान जाल्यार एक पातोर जायचे ना तर सुको रूख जायचे आमी तसे न्ही आमचे थंय कश्ट आसचेत पूण जेजू लागीं येता आसतना व्हडा संतोषान आमी येवंक आसा व्हडा संतोषान येवंक आसा जेजू लागीं आयले हर एकले म्हणूंक लागलो म्हाका जेजू लागीं वचूं जाय जेजू म्हाका मेळ्ळो जाल्यार हांव खंडीत जावन गूण जातालो हांव बरो जातालो आनी तसलें बरेंपण जेजून आमकां दिल्लें जावन आसा त्या खातीर शताधिपती म्हणा लागलो तुवें एक शब्द सांगल्यार पुरो मोन्ने ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಕು ए वर्ड इज इनफ आणि म्हजो सेवाक गुण जातालो पळया कितले वर्तो बावाडत ताचे थंय आणि त्या बावाडटान कळीत आसले जेजूचो अधिकार मगेच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी जेजू सांगता आसतना जेजू बरें आसलो कोणूच ना आमकां म्हाका तुका हर एकल्याक आदार दिता कोण सकडी ताका उलो मारता त्या उल्याक तो कान दिता आणि त्या उल्याक पाळो दिवन आमकां जायतें बरेंपण हाडटा हे आमी आमच्या जिवनांत जायते फावटी बगलां मात न्ही जेजूक उलो मारिल्लो कोणूच खाली हातांनी पाटी वेसोना आराधन तुका समिया जेजू आराधन तुका काळजाच्या गुंड्या येता न्हू संपून तरान आमी गावया आणि आमची काळजां आर्गां बलिदानां होगळाप स्तुती सगळी जेजू मुखार आमी दवरया आणि गावया आयल्या बाबा तुझे लागी करता तुका आराधन आयल्या बाबा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन देव तू आमचो भोमोगार सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो भोमोगार सर्पण करता नमस्कार जेजू राया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधन जेजू राया मोगाळ इष्टा करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजान सरपट करता नमस्कार जीवनासाय आमच्या काळजान सरपट करता नमस्कार हालेलुया तुम्ही हात वैर करा ना. हालेलुया 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 हालेलुया
लुकाचो वांजेली 11 अध्याय 20 आणि 1 ओळ बोवा परबायतारांना आमच्या मुखार असे दवरता. देवाचेर बावार्थ दवरा. खरें हांव तुमकां सांगता, कोणीय ह्या दोंगराक उठ आणि दर्यांत वचोन पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपलें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सत्मानीन जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरेंच जातालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्यान कसले वर्ते बसवणी पळया. इट्स अ ग्रेट प्रॉमिस गिवन बाय जीसस. तो म्हणटा बाबार्थांत तुमी खरें हांव तुमकां सांगता, बाबार्थान कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत पडोन वचोन पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासता आपलें कितें सांगलां तें घडतलें म्हूण सत्मानीत जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरें जातलें. मुखार पळया कितें म्हणटा. देखून हांव तुमकां सांगता, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण सत्माना आनी तुमकां मेळटलेंच मेळटलेंच. आनी आमकां जेजू म्हणटा त्याच मार्काच्या वांजेलांत, तुमी मागलें तुमकां मेळटा केन्ना तुमी सत्मानल्या वेळार. हे शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेर तुमकां कांय पुणे विरोध आसल्यार तें बक्षिया. तवळ सर्गींचो तुमचो बापूय तुमची पातकां बक्षितलो. म्हज्या भाव भयणीनो, आज आमचे कॅथोलीक क्रिस्तांचे तारखेंतलेंच आमी जायते मागता, जायते देवस्पण आमचे थंय आसा, जायते पवित्रपण आसा, पूण हेरांक बोगसूंक या हेरांनी आमकां केल्ले वायट तें सण सोडूंक बोगसूंक आमकां बारीत कश्ट जाता. त्या देखून आज आमचे क्रिस्तांव समर्थीली तापावतान पडल्या म्हण सांगेत. कित्याक जायते जाण म्हणटात वेतात फादर पूण जिवीत बरें दिसना. मग बानान म्हणना जिवीत बरें करूंक जाय, तसलें जिवीत दिवच्याक आयलो जेजो. त्या खातीर तो म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवच्याक. आनी जिवीत ताचें घेतलें जाल्यार अपुरबायेचें जिवीत आमचें जावन आसा आनी तेंच आमी भोगूंक जाय. त्या खातीर आमकां सांगता, कांय पुणे विरोध आसल्यार तें भोगसिया. दोन बसनाकात कोणी जावन म्हाका कळटा आसा, जायते जाणां कश्ट जातात हेरांच्या उतरांनी, जायते जाणां कश्ट जातात हेरांनी अपराध मांडिल्ल्यांत, अवमान केल्ल्यांत, अवमर्याद केल्ल्यान. काल सगळी म्हणा लागली म्हाका कितलें इन्सल्ट करतात फादर, कशें हांव सोंसून व्हरूं फादर, म्हाका बेनिसाई कितें करतात काय म्हजें नांव पिडार करतात. हांव म्हळें भयणी, कोणेंय नांव पिडार करूंक जायना हाचें सांगत आसल्यार, कोणेंय तुका त्रास दिवंक जायना हाचें सांगत आसल्यार, कोणेंय तुका अपमान केलो रे, अवमान केलो जाल्यार, अवमर्याद केलो जाल्यार ती खंयच्याय लेखाक येना ह्या जेजू सांगत आसल्यार. जेजू सांगत आसतना कोरोना पॅन्डेमिका वेळार तें कोणाकी पडोवन वचना. कित्याक म्हळ्यार बे मरता गाय, कितें जाता गाय, खंयच्या वेळार हांव वेता गाय, कोणाकी पडोवन वचना. कोण कितें सांगता म्हण कित्याक की म्हळ्यार त्या वेळार एका तरेचें भे आसलें आनी देवा लागीं आमी लागीं 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 वताले हांव. आनी ह्या वेळार जायत्या जाणांची तोंडां कितलीं बडबडल्यार हेरांक तें पडोवन वचनातलें. एकच ध्येय आसलो, आमकां ही पिडा येनातल्या पुरो, आमी वाचत जाय, देवान आमकां राखत जाय, देवा आमकां राख, देवा आमकां सांबाळ, देवा आमच्या सांगात राव. पूण तेंच जिनस आज आमी घेवंक जाय मगेचे न्हू. कोरोना ना तरी आमी खंयच्या बंदाड्यान पडोंक नजो. कोणाच्या बंदाड्यान पडचें, कोणे कितें सांगलें आयकोचें. सांगलो सांगूनच आसता. तुका देवा लागीं आसतना तुका देवान आपयलां बक्षी. जेजू म्हणटा बक्षी. उपरांत पळय आनी एक कडेन म्हणटा मॅथ्यूचो एवंजल चॅप्टर 5 वर्स 23 and 24. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणी भेटोवंक वेतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा, उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. एक घडी भर मावन रावया. आमच्या काळजांत असलें कसलें कळपण आसा, कोडसाण आसा, ती काण उडया. भियोवची गरज ना. हेरोद भियेलो कित्याक तो टक्की. त्या देखून जेजू म्हणटा कोलो तो इज अ फॉक्स. हत्या भिल्यान म्हणा लागलो परिजनांक, खापाट्यान म्हणा लागलो. खापाट पण दोन बसचे नाका मागायचे ना, भियोवचे नाका. देव सांगत आसतना धैर्यान बऱ्या मनान कलत्या काळजान आमी रावया.
असलो जेजू आमकां कोणूच दुसरो मेळचो ना. ते देखून सगळे मी उबे रावया. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. हजबरी मोग करसो कोणूच ना. हो जेजू आमचो इतलो मोग करता की मोगाच्यानो संपूर्ण तरान तो मोग करता आनी आमकां तेज्या वर त्या मोगाक आपयता. యేసయ్యా యేసయ్యా నీనిల్లదే నానిల్లయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా నీనిల్లదే నానిల్లయ్యా ನಿನ್ನಂತ ಸಗಳೆ ಆತ ತಾಳಿಯ ಬಿಡಿಯ ಮಗಜನ ತಾಳಿಯ ಬಿಡಿಯ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀವು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀವು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ యేసయ్య. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ. యేసయ్య 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 ఓ యేసయ్య 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 ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసువే యేసువే ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah, 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 hallelujah. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಇವನಸ್ತನ ಸಮಯ
हांवें आसूंक जायना सोम्या कित्याक तुजे वर्थे नांव तुजे वर्थे जेजू म्हणल्यार तें नांव म्हज्या जिविताक नवी दिशा दाखयता म्हज्या जिवनांत नवो उरूप हाडटा जेजू म्हणल्यार नांव म्हज्या जिवनांत वर्त संतोष हाडूंक शकता जेजू तूं नासतना येसಯ್ಯ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬರಡು ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಂಗಾಲು ನನ್ನ ಜೀವನ ಚಿಂತೆ ಚಿತೆಯ ಬಾಳ ನೀವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸುವೆ. Yes, Lord, I rejoice with you. I am very happy to be with you, Jesus. Jesus, you are my master. You are the powerful God. Jesus, I thank you for this. Thank you very much for all that you are doing to us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We love you, Jesus, from the bottom of our hearts. At this very moment, Jesus, you are my master. You are my guide. You are my consolation. You are my solace. And you are the one, the powerful instrument in my life. Jesus, 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 tu asthana kains une maka aschena. Oy maga chibana ne beneno. Tens bore पण जेजू आमकां हात दिता तेच बरेपणा तुका आनी म्हाका आपयता. हळटार आमी बसून आमी जेजू कडेन उलयता आसतना कितें जाता म्हणलें पळोवया. माथेवाच्या वांजेलांत एक मनीस बोब घालतालो दिश्ट ताका नातिल्ली खुड्ड तो त्या जाग्यार बसून आसलो आनी बोब घालतालो म्हणा लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. ताळो इल्लो उणो आसलो आनी ह्या वेळार कोणी ताका सांगलें जेजू आयलो आनी जेजू ह्या वाटेर येवन आसा. ह्या वेळार आपलो जागो सोडून मुखार गेलो बार्तिमे खुड्डो हुट्टू कुरुडा आनी मुखार वचून म्हटल्यान बोब घाली लागलो जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव म्हजी काकूत कर म्हजी दया कर. उरले बेश्टोंक लागले तोंड दाम कुड्ड्या उणो कुड्डो म्हणा लागलो तूं कोण म्हाका सांगोंक. म्हज्या जेजून म्हजो ताळो आयकलो तर खंडीत जावन हांव गूण जातलो म्हाका दिश्ट मेळटली. फाटीं त्या देवळा लागीं वचोन भीक मागची गरज म्हाका ना. पळया कितल्या अपुरबाय तरान तो समजून घे लागलो आनी म्हणा लागलो हांवें फाटीं वेची गरज ना. हें आमकां कळीत जायचें. आज आमी मिनिजेच्या ह्या वर्त्या पुण्यक्षेत्रां आयल्या तर ह्या पुण्यक्षेत्रान आमी आसा तर जेजू खंडीत जावन म्हाका आपडटलो. जेजू आसतना हांवें भियेची गरज ना. हें बघा पळय म्हजें तें आनी तुजें तें आयलें जाल्यार खंडीत जावन आमी कितले अपुरबाय तर आसा निराळ आसतले हांव एकामेका सांगता संतोशान उल्हासान उलोवंक शकतले हांव. मात आमचें तें ओजें आपलें सगळें ताच्या पांया मुळां आमी दिल्ले उपरांत तो तें घेतालो. त्या खातीर बार्तिमे आसतना आपले ते दिश्ट दिसनातले खंयचे ते राटावळ कितें जकडीत आपल्या तकल्यांत गोवन आसा तें सगळें जेजू वयर सोण सोडलें आनी म्हणा लागलो व्हडल्या ताळ्या म्हळ्यार जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. कोणें ताका कितें सांगल्यार तो भियोंक ना. ताका दिसनातलें एक दुसरें बोब घालताले तोंड दाम जायना. म्हजो जेजू आसतना तोंड दामचें कशें. आनी म्हज्या जेजूक म्हजो ताळो आयकलो जाल्यार म्हाका गूण करतालो. आनी जेजून तसो ताळो आयकलो. जेजू म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करीत जाय. आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो म्हाका दिश्ट जाय घे घे वच. दिश्ट काडून वच म्हणा लागलो. म्हज्या भाव भयणीनो आमचो भावार्थ आमच्या जेजू सांगता. जेजू सांगता एक जावची येत आसतना जावची ती बदलावण तुज्या कुडींत तुज्या आत्म्यांत वच जेजू आमी विसरले खंडीत जावन दिता म्हणल्यार भावार्थ. कोरोना टायमार तुम्ही पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू कितलीं जाणां आमी दिमभेर पडोन गी लागीं वचोन गी खंय मेळिल्ले अवकाश आमी सोडिनासतना धांवताले हांव कित्याक आमकां जेजून राखा जाय आनी तो राखतलो आमकां बरें करतलो. ती पिडा ती मारीची पिडा म्हज्या दारा लागीं येनासतना राखतलो म्हूण आमी कितले जाणां मागलें त्या जेजून आमचें मागणें आयकलां. आज आमी हांगा आसा तर त्या कोरोना पिडेतून आमकां राखलां. थोड्यांक आमकां आयल्यार आमकां ताणें बरें केलां. तर तसो जेजू आमचें सांगता आसतना आज व्हडा भावार्थान आमी ताच्या मुखार आसतना नन्न देवरे
ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಒಡ ಸಂತೋಷಾನ್ उल्लासान हे गीत आम्ही गाऊया मगाच्यानं गीत आहे बार्तिमेयास दिष्ट मिळेलं ब्रांदो ओढा संतोषान उडी मारलो संतोषान नाचू लागलो दिष्ट तेका मेळली त्या पिकमागच्या जाग्याक तो पाठी येऊ ना आज हांव आनी तुमी ह्या जाग्याक आयिल्ल्या खंडीत जावन जेजू आमकां आपडतालो आमचे थंय खरो संतोष तो भरतालो तृप्ती आमचे थंय आसतली समाधान आसतलें शांतींत आमी पाठी वता आसतना ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇ Hallelujah, 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 hallelujah.
Jesus, Jesus, Jesus. Let your power come down. At this very moment, Jesus. तुझं वरती सगळ्यांना देवान सम्या. जेजो या भुरग्या आंबडा. या भुरग्याच्या सगळं जीवित. अपर बायतारा तुझ्या कर दे सम्या. जेजो तुझ्या मगा आनंद कर सम्या. चढ आणि चढ तुझ्या आम्हाला रगत. आमच्या देवही सम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मग छबान आणि बेणेनो. जेजू आमच्या संगत असताना आम्ही भियोंची गरज ना. कित्याक जेजू रेकडे म्हणटा आमकां भियेनाका हांव तुज्या संगत असताना भियोंची गरज ना. तशेंच आमकां इसाया प्रवादीस ग्रंथ आमकां 40व्या अध्यायांत अशें म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. सांगात आमी म्हणया, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गारुडा परी तांकां पाकाटे फुटतले. ती धांवतली पूण तक्षिणांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळया मग जगबो वापरबायचे उतरां. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून कोण तो रावता ताका खंडीसान बळ मेळटलें. मार्काच्या वांजेलांत पयल्या अध्यायान 40व्या वळीन तुमी पळयलें जाल्यार आनी एकलो मनीस आसलो. हो मनीस केदाळ चिंतून आसलो. जेजून तांकां बरें केलें, हांकां बरें केलें, तांकां गूण केलें, हांकां गूण केलें, म्हाका कित्याक गूण करिना गाय? खंडी जावन करतालो म्हणा लागलो. करिना गाय? आमी केदाळ विचारचें आनी गे म्हाका गूण करता गे ना गे. जायते जाणां येता रेतेरे आनी रेतेरे येता म्हणटा म्हाका ही पिडा आसा फादर, गूण जाता गे ना गे. ना गे म्हणलें तें चिंतप आमच्या मतीन येवंक नजो. हो कितें म्हणा लागलो, म्हाका तो गूण करतालो. पळया खोटकार म्हणा लागलो, म्हाका तो गूण करतालो. आनी आपल्या सांगात्यांक वचोन माट्यान म्हणा लागलो, पळया जेजून तांकां गूण केला काय, हांकां गूण केला, आमकांय गूण करता तो. ते म्हणा लागले, हे आमकां काय गूण करता तो? आमकां शाराक वचोंकूच वाटना, आमकां शाराक वचोंक परवानगी ना. आमी शाराक गेले जाल्यार पत्रान मारताले आमकां, आमी मरो जाय पडटले. आमी येना म्हणा लागलो. पूण हो एकलो कोटकार म्हणा लागलो, तुमी बियान भितर बसले जाल्यार गूण जावंक साध्य ना. आनी हांव बसचो ना, हांव वेतालो, हांव म्हज्या जेजूक मेळटालो. जेजू म्हाका मेळ्ळो जर परत ह्या माट्याक येवची गरज म्हाका ना. पळया ह्या माट्याक येवची गरज म्हाका ना. कित्याक जेजू म्हाका गूण करतलो. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कित्याक अपुरबायतरान तो गेलो, एक मेटकाण गेलो. उरले पुरो म्हणा लागले, हो मोरोंक पडलो घेवन येता म्हण दिसता, पात्रान मारतले हाका. धैर्यान गेलो, कित्याक ताका कळीत आसलें जेजू ताका मेळ्ळो जाल्यार, जेजूक ताणें पळयलें जाल्यार, तूं खंडीत जावन जेजू लागीं रावलो जाल्यार जेजू ताका गूण करतलो. ताका कळीत आसलें भितरल्यान. तितलो तो बावडताचो. आनी वता आसतना पयसल्यान जेजू दिसलो. हो म्हणा लागलो, जेजू थंय आसा, धांवलो. जेजू लागीं धांवन वचो म्हणा लागलो, जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका गूण कर, म्हाका गूण कर. म्हज्या भावनाडे भयणीनो, आमचें मागणें इतलेंच जेजू कडेन, जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका गूण कर. जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार म्हजे वयले कश्ट निवार, म्हजे वयले बनपास निवार, म्हजे वयर आसो तो पातकाचो बरो काण उडय. जेजू म्हजे ते गंत, बेजाराय, वळवळे, खळवळे सगळें निवार सम्या. तितलेंच पुरो. तेच कोटकाराच्या उतरांनी आमी म्हणचें जाल्यार, जेजू तुजी खुशी वय जाल्यार निवार सम्या. जेजून ताका सांगो ना, फाल्यां ये पाटी माट्या वस ना. जेजू म्हणा लागलो, म्हजी खुशी जावन आसा, तूं बरो जा, बी क्लीन, स्वस्थ नाग. अपुरबाय ह्या जेजूची वर्ते म्हण म्हाका न्हू, हें वर्ते म्हण आमी बगूंक जाय. त्या जेजू सपाट लाव आमी करता, त्या जेजू सांगात आमी आसता. जेजू आमकां जाय म्हणून केदाळ आमी बोब घालता. तर आमी जेजू बरी जाय जाय तस जाल्यार उदार मोवाळ काळीज आमचे थंय आसूं जाय. जेजू तूं म्हजे थंय आसतना कांयच म्हाका उणें ना. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. कित्याक जेजू आसतना म्हाका आनी तुका कांयच उणें ना. हें बगप करता आसल्यार तो जावन आसा बावार्थ. पोरेकलो म्हणा लागलो, फादर 7व्या काणांत येतलो बावार्थ म्हणाने तो काळें. तो कितें 7व्या काणांत येतलो बावार्थ म्हणटा तो, तर कितें तें?
हांवें म्हळें जेजू तुजें तें हर एक घडी आसा, जेजू म्हाका सांबाळटा, जेजूच म्हजी वाट जावन आसा, जेजूच म्हजो उजवाड जावन आसा, जेजूच म्हजें जिवी जावन आसा म्हूण बोगा बद्दल सासव्या कणांत येतलो भावार्थ. ताका सासव्या कणान भावार्थ सासव्या कणान पळोवन सोनी म्हगे भावनाने म्हणे न्हू, ह्या जेजू सांगत आमी आसतना हर एक बरेंपण तो आमकां करता. तरी मुखली 15 मिनिटां मोगाचें न्हू भोव अपुरबाय तरान जेजू सांगता एक जावन आमचे कळवळे आमचे वळवळे सगळे आमी संतोशान सांगचे. तुकान सांगायचे म्हण कांय गरज ना. जेजू म्हणा लागलो कश्ट तेलान आनी वाजन वयता म्हजे सर येयात 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 आनी हांव तुमकां बऱ्या तरान धाडटलो फाटीं. तुमचें वजें सगळें हांव घेतालो. तर सगळे आमी उबे रावया मोगाचें न्हू. कोणाक सगळी कश्ट आसात तांणी उबे रावचें म्हणना. कोणा उबे रावंक जाता तुमी उबे रावात. आतां आमी जेजू सांगात एक जावचें खंतर आमी गावंक आसा. जेजू म्हजें थंय आनी हांव ताचें थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजे सांगता आसतना जेजू म्हाका जाय म्हूण हांव परत परत ताचे लागीं वता आसतना तो म्हाका वेंगता, तो म्हाका आरयता आनी तसलो मोग जेजूचो जावन आसा. मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून वयताच इश्ट म्हणून आमकां तसो जीव दिलेलो. मोग तुजो पुरो जेजू मुझे थंय आनी हांव तुजे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें. वयस तो आसतना आमकां कांयच उणें ना. आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलेलो. मोग तुजो पुरो भूंय आकाशरो सोम्या भूंय आकाशरो मोकळजान पेटोन आसो ससान मसावुरो. जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजो दायज आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हजें काण आनी तोच म्हजें त्राण. जेजू म्हजें काण आनी तोच म्हजें त्राण. जियेना हांव तुजे विणे. मोग तुजो तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेगून जीव दिलेलो. मोग तुजो पुरो भूंय आकाशरो सोम्या भूंय आकाशरो मोकळजान पेटोन आसो ससान मसावुरो. जेजू म्हजें ज्ञान आनी तोच म्हजें ध्यान आनी म्हाका ना कांय उणें कितेंच म्हाका उणें ना. जेजू तूं म्हजें सांगता आसतना जेजू तूं ह्या भुरग्याक सांगता आसतना आमकां कितेंच उणें ना सोम्या. जियेना ताचे विणे जियो म्हाका नाका तुजे विणे सोम्या. तूच म्हाका जाय. तुजो तुजें सांगता आसतना हे तेश्ट फळ दिवंक आमी शकतले हांव सोम्या. तुजो तुज्या सांगता एक जावन जियेता हांव सोम्या. आमकां जियोंक जाय सोम्या. आमची जिणी परत तुज्या लागीं हाड सोम्या. आमकां तुज्या मोगान भर सोम्या. ओ पुरो भूंय आकाशरो सोम्या भूंय आकाशरो मोगान पेटोन आसो
सण पासदुरो मोग तुझो तुझोच मोग पुरो सोम्या या मोगान आमकां एकठांय सोम्या वेग सोम्या आर्यका भुरग्याक हांगा आसल्या आर्यका भुरग्याक पटकन धर सोम्या तुज्या मोगान वेगून धर सोम्या तुजो मोग पुरो सोम्या आमचे लोमन नीट जावं दी सोम्या आमचे काळीज तुज्या मोगान बरो दी सोम्या वेग मार सोम्या हांगा आसल्या भुरग्यांक सगळे उणेपण भरती करका तुजो मोग पुरो हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, तुझा मोग पुरा सम्या तुझा मोग ह्या भुरग्यावर देवय Jesus, तुझं मोग आमकां दी सम्या ह्या वेळा सगळ्यात मोगान बरोंक आमकां तुजो आदार दी सम्या मोगा बापा सगळे आमचे थंय देवय मोग तुजो आमकां जाय जेजो मोगान बरो हे वाठार मोगान बरो तुजो मोग हांगा बरोवन ओमतो न्ही ह्या सगळ्या वाठारांत ह्या मिरिंजेच्या वर्त्या पुण्य स्थळांत जेजो तुजो मोग बरोवन ओमतो न्ही हांगा आमच्या हर एकल्याची काळजा बरी जावं न्ही आज आमी सगळ्या वावराड्यां खातीर भायल्या गांवांत पयसल्या गांवांनी काम करच्या सगळ्या आमच्या विश्वासाच्या आमच्या मोगाच्या भुरग्यां खातीर आमी मागता आसतना तुझ्या पांया तळ आमी दवरता हांव नाका आनी संपन्न तरान तुज्या हातान दिता सम्या मोग आमकां परत जो मोग तुजो पुरो मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो मोगाच्या बाबणेनो जेजू आमच्या मुखार एक दिश्ट जेजूची आनी आमची मिलन जाता आसतना जाता वर्तेपण हे जेजू सांगत आसतना कितली खुशी भोगता हे जेजू सांगता मागता आसतना जेजू सांगता आराधना आसतना कांयच ते मोतींत उणेपण बगना कित्याक जेजू भरती करून दिता ताच्या मोगांत तस मोग आज आमच्या हर एकल्या थंय ताणें वतला मगेचे भावन आनी भयणो आयल्यात तुमी हांगा ह्या मिरिंजेच्या पुण्यस्थळांत हे पुण्यक्षेत्र भोव आपूर बायतरान तेच जेजू मांडून हाडिल्लें आनी आज जायत्यो हांच्या पांगात हांव जातात तरी तेच जेजूच्या आदारान ह्या वेळा आमचे दोनी हात काड आमी आमच्या काळजावय दवरया ह्या वेळा आमकां जायत्यो गरजो आसात पयसल्या गांवांनी आमची कुटुंबाची वावर करन आसात सगळ्या विश्वांत त्या सगळ्या राष्ट्रांनी आसल्या आमच्या कुटुंबादारा खातीर आमी मागता आसतना हांगा आसल्या तुमच्या खातीर मागा जेजू कडेन इसारा जेजू म्हजे तकलेंतल्यान तळवे पर्यंत आसली सगळी पिडा सगळी दूख जांग पुरो गळ्यांतल्यान वयर आसची मानसीक पिडा तकले पडापड मायग्रेन स्पॉन्डलिटीस वॉटिगो आनी मोतींत कितें बेसराय मोतीन कितें सरिल्लें बरें जाता स्थिती म्हणटा बरी ना ती मानसीक असमतोलन खान दूख दान दूख गम इन्फेक्शन दोळ्यांत दिश्ट बरी ना सगळें म्हजे कुडींत कितें जावन आसा हें सगळें म्हजी मौत स्थिती म्हणटा ना म्हज्या अस्तित्वान ती मौत ना तर मोगाचे भावन आनी भयणीनो हांव ह्या वेळार मानसीक भलायके खातीर जेजू कडेन मागात मानसीक भलायकी जेजू आमकां दी नारादार पडल्या ते न्यूरो प्रॉब्लेम्स आनी आमच्या हर एक सिरांनी असले उणेपण भरती करून दी सम्या सिरो घटना सिरो बरें ना आनी शिरान नित्राणपण आसा ह्या वेळा आमच्या शिरां खातीर मागया थकले तावन पांयाच्या तळवे पर्यंत आसल्या हर एका शिरांनी जेची आमले रगत देवून दी सांग पुरो गमट्याची दूख भुजांची दूख काळजांत हरत्यां तेका तरेचे धडधडे मोती तेका तरेची एंग्जायटी उद्वेग डिप्रेशन आनी थोडे फुडें कितें जाता म्हणल्यार एक बे हे सगळें जेजू कडेन सांगात जेजू म्हाका गूण खरे पोटांत तोपणी पोटांत दूख अल्सर प्रॉब्लेम किडनी प्रॉब्लेम लिवर सिरोसीस किडनी वीक जाल्या आनी ह्या किडनींत सूज आयल्या त्याच प्रमाणे गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम खंय गेल्यार ही धरता आनी म्हाका सुसेग ना ह्या देखून हांव वळवळटा
त्या तुझ्या हर एका पिढेंत जेजू कडेन सांग, जेजू म्हाका गुण कर, जेजू म्हाका आपड, ह्या वेळा आपण म्हाका गुण कर म्हण सांग. त्याच बरोबर पेंकट दोक, पाट दोक, हाताचे गांठी, पायाचे गांठी धरल्यात. नी प्रॉब्लेम मस्त जाणांक आसा, जायत्या जाणांक हांगा येयला तुमचे कितलेशे जाणां वयर ते आसा ते उठोंक जायना, चलोंक जायना, कष्ट जाते, थायरॉइड प्रॉब्लेम, व्हेरिकोज वेन्स, आस्मा, ब्रोंकायटिस, व्हीजिंग, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, कसले सकडी पिडा, जेजो कानडे, फायब्रॉइड, सिस्ट, खातीची पिडा, सीमा म्हटल्यात खात गाळी जाल्या आणि ते नाका जाली करज आसा, हे सगळे पिडा जेजो तुझ्या मुखार आमी दिता. भुरगे नातिल्या खासदारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे कसले ते ब्लॉक आसता कानडे, जेवसाची विदोळी आसा, घरांत ते आसा हे आसा म्हणून पिदीसपणांनी फात्योंच्यांक जेजो सगळे बरेपण ह्या वेळा दी. हाडांक आमच्या हाडांनी आसलें उणेपण कानडे, बोन प्रॉब्लेम्स, रक्तांत उणेपण आसा, हिमोग्लोबिन सारखे ना, आणि क्रिएटिनाइन सोडला, आणि युरिक ऍसिड सोडला, सोडियम उणें जाला. जेजो तुका कळीत आसा, सगळे कळीत आसा. ह्या सगळ्या भुरग्यांक आपट जेजो. ह्या वेळा सगळे तुम्ही तुमचे दोळे बंद करात, दोळे बंद करात. आपट जेजो म्हाका आपड, तुझ्या आमले रक्तान म्हाका धुवन काड म्हण मागात. जेजो म्हणटा हांव आसा, भिये नाका, आपट जेजो म्हाका आपड. निराशेच्या वेळा आकांताच्या काळा आसरो तुझ्या पाया मुळा ये सुमिया सुमिया ये सुमिया सुमिया बरोसो मुजो दंडळताना सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या आशीर्वाद दित असताना भलायकी ताची भोव गरजेची सम्या. ह्या वेळा या भुरग्यांक सकडी शारीरिक पिडा गुण कर सम्या. खंयचे ते असली आंतरिक पिडा, इनर वुंड्स, सांग बरं ते बे, सांग बरं आपल्या भितरल्या कायांत देखून कष्ट जाते, भावनात्मक तरेची पिडा, इमोशनल डिजीजेस, स्पिरिच्युअल डिजीजेस, आत्मिक पिडा मागोंक जायना, वाचूंक जायना. ही सगळी पिडा या वेळा जेजो यामले रक्ताच्या बळात कानडे, जेच्या नावान जेच्या मले रक्ताच्या बळात मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, भावनात्मक, आंतरिक पिडा पैसरंग फरमायता जेच्या नावान. ह्या वेळा जेजो आमकां गुण कर, आमकां नितळ कर. हर एका भुरग्यांक जाय जाल्यार बरे भलायकी दी सम्या. देवाच्या आमले रक्तान धुवन काड. सगळ्या भुरग्यांक तुजी वरती भलायकी फावो जावं दी. आपड म्हाका सुमिया. सगळे आमी दिंबेर पडया मगाच्या नांव. ताचेर आमची पातयेडी, तुजेर आमी पातयेता सम्या. तू आसतना कांयच बेळ म्हाका ना, तसलें धैर्य आमच्या थंय तो परचाक ताचे आशीर्वाद घेवंक आयती आमी जावया. रोगद बाधेयली कष्टद वेळेयली रोगद बाधेयली ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯವ ಶಾಂತಿಯ ವರವನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ
ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಈ ಲೋಕದ ಶಾಂತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಆತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮಾರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ जेजुवे आमचे दिश्ट घाली मगाच्यानो आशीर्वाद आमी घेता आसतना तुजे रावपात येता जेजू मोगाळा जेजू दयाळा गुरपे सगोरा आमच्या संगता सदांच तुझे आजारपण आसा करच्या जेजू तुझे आशीर्वाद आमकां दी जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा कष्टाची मोडा मुझे आयल्या जेजू मोगाळा तुझे रावपात येता जेजू मोगाळा ಹೋಗುವೆನೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मुर्या शिवाती वामका भगवंत कुर्साचे कुरवेन निबर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.